गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग. हरशीं कितें जातालें, जंगल बीन घरात आसा, सगळीं घरात आसा, सुशेगाद रांदतालें आनी एक्चुअली आयज ते रांदपाकूय येना. सो हांव सुशेगाद म्हाजे म्हणजे टायम जातालो सदांच संडेचे. आयज म्हणलें बेगीन बेगीन जेवण करतलें. आज ते 3:30 येवन सगळें क्लीन बीन करून आयदनां बीन घासून सगळें केलें. सो म्हणलें फटाफट जेवण करतलें. आदी आहात, शंकरूय बीन आहा. सो मातशें ते रूमांतले सगळें क्लियर करतलें म्हणून. मी ब्लॉगान पयलें आसतलें कबड पळोवपाक गेलें. सो ते चिंतलें आयजूच धाडटलें म्हणून. आनी सगळें जागो करपाक जाय, खंय त्या रूमान दवरपाचें प्लॅन केला की आनी खंयच जागो ना. सो त्या रूमान खंय कितें करूंक जाय, कितें नाका काडूंक जाय, कितें कितें सगळें क्लियर करपाचें आहा. पळोवया आतां कशें. सो आदीक म्हणलें बेगीन बेगीन ब्रेकफास्ट करया आनी सगळें क्लीन करया म्हणून रायस केला. आनी थोडेंच काडलेलें मिरसांगेचें सामान. सो मिरसांगे बीन घालून ग्रायंड करता. सोय बीन आहा सगळें फ्रिजान हें केल्लेलीच आसली, ती काडून दवरला भायर. सो मिरसांग वाडटा, लेफो घेतला आनी लेफांची कडी करता. कल्ली सोमती घेतल्या की फ्राय केली जाली. आनी ब्रेकफास्ट आयज शॉर्टकट चीज ऑमलेट केला. पोनाक चीज आहा सो त्याची बरें फ्लफी जाला. एक एक पीस घातला हांवें. ब्रेड ऑमलेट खाता. चाव एक सायडीक एक दवरला. हे पळय हांगा चाव म्हाजी खतखतावपाक इल्लें दूद घालता. सो ब्रेकफास्ट जालें. सोमतें मिरसांग वाडटा, जेवणाची रेडी करता आनी सोमतें पळयता क्लिनींग करपाक. सो हांगा म्हणजे ऑलमोस्ट जेवण जालें. टायम 12:30 जालें. पण बायक न्हिदयलें येयलें आनी नुस्तें उजरलें जालें. नुस्तें म्हणजे कल्ली कट करून आसलेली हे केलें सगळें ते भाजपाक घातलं आनी लेफांची कडी केला. सो लेफो क्लीन केल्यो आनी जालें. कडी शिजली, ऑलमोस्ट जालें. पळय कितें करपाचें तें आतां फुडलें पळयता. सगळें रूमांतलें तें करूंक जाय. तें पयलीं जेवणाचें केल्यार बायक उदक तापत दवरता आनी हांगा सगळें म्हणजे सगळें जालें. हें जावनी तेसो आनी आदी हे पळय कार्टून पळोवपाक बसला आसतलें. शुवर हांव जाय आसलें तूं पळोवपाक बसा म्हणून. फ्रांसीस आपल्या भितर रूमान काम करता आनी शंकर त्या रूमान एडीट करता. पळयता फुडें कितें. आज गाडी आहा काय, गाडी तर एक आहा एक ना. बायक पयलीं उदक दवरता. चल काम करूंक घ्या मध्ये. हां हांगासून नुस्तें बिस्तें सगळें जालां म्हाजें. आनी मम्म्यान आतां भाजी करता. तेंडली आनी बटाट बीन. तेंडली रोखड्यो वो जल्दी राळ जाता है ना. वो तेंडली जल्दी वो पक जाता है ना नहीं तो. साहेब हांगासर मम्मी भाजी करता बटाट आनी तेंडली घालून. मम्मीन हांगासर केलें भाजी. हे काल काडून दवरलें, टायमूच नाही का. धुवन बीन दवरलें. आतां कट करता आनी मीठ लावन सुखा दवरता. ये नमक लगा के सुखाने को रखा तो अच्छा रहेगा. बाद में शाम को इसका अचार बनाएंगे. हमने आदिन पे किया केला ओढ़ला, छोटा छोटा निकाला. ये देखो बड़ा भी होने नहीं दिया. थोड़े मच्छी ओढ़ले हा थोड़े से. हाँ पूरा निकाला. आणि मी तरी पण त्याने किती केला बंचाची ओढून काढला. सो असं हे जाऊ नये. अजून काय करून पाहुणा की बाबी न्हाणोवपाक गेला. ते गरम उदक खरा बायक न्हाणयलें की बागे करचे पडले सगळे. बाकीचे कितें उरलां ते कोणाला तर बुकलो, कोणाचा इल्लो सेम मेकअप भशेनूच. पण मस्त डिफरन्स जाता. येता तो न्हू शेपडी पण मोठी आसा. कोणाला काय कितें खबर. मेकअप वचनाका बेल्ट घातलेलो. सो दे न्हू शंकर घरा गेल्लो आईगेर शनाय घालूंक. शनाय येयला परत रिटर्न बॅक. सो आतां कितें करूया ना आमी. कितें एक काम करता. ते रूमांतलें सगळें सामान हाडून हितून ओदोच्यान करतलें म्हणजे करूंकच ना. हॉलान हाडून दवरपाचें सगळें सगळें जातलें म्हणजे धाकटी खाट न्हू रे. बाकीचें कितें कितें आहा तें चला चला सगळें करया. पांचान कितें जाला आपल्याक पांचांक उठे मागीर सगळें सामान मेळया. पांचांक उठच्या पयलींच आमी सगळें करया. हां चल चला तें दवर मागीर दवरपाक जाय तें मातशें. हे बंद गेट बंद करा. सो चलो वयता आमी. फ्रांसीस मातसो रेस्ट घेता. फ्रांसीसान म्हटलें आपल्याक सारकें पांचांक उठे म्हणून. हांगासर रूमांतलें सगळें खाली करया म्हणावलें. आनी आमी हांगा सगळें फूल रूम न्हू म्हणजे फूल पॅक आसलो. म्हणजे कितें कितें सगळें आसलें तें सगळें आमी आतां भायर काडटा. थोडे काडले म्हजे हेल्पर हे पळय. आदीन केला शनयन आनी शंकर भायर गेला. हांगा एक कबड आहा. हांगा कबड न्यू हाडटले बायची न्हू. ते हांगा दवरपाचें थरयलां आमी. की त्या रूमांत कांयच जागो ना. फ्रांसीस बीन सगळें टेबल दवरला न्हू त्या. सो एक हें आहा. हें एक धाकटुलें आहा बेश्टें स्टोरेज को. तें काडून दवरलें की हांगा फूल खाली जालें आमचें. हां पाचाक बेश्टे पाचाक उठून सांगा चल करूया म्हणून सगळें काम. हय तशेंच पाचा वेळ म्हणटलें हें तुमी केले पयलींच. तेका खबर ना. चाचा ने बोला 5 बजे उठा, सब रूम खाली करेंगे, सब रखेंगे करके बोला था. ही म्हाका दिसता फ्रांसीस हांगा दवरूंक सोदता म्हण ही ह्या सायडीक दवरूंक सोदता. आतां कांय खबर ना कशें कितें तें. हे आतां सगळे कपडे काडून खाली करूंक जाय. आमी पळय हांगा लावया म्हणून. आनी हांगा नाका. हांगा चड उजवाड येता न्हू. सो हांगा नाका. तो म्हणटालो हांगा हे करून हे ओपन दवरया म्हणून विंडो. पूण हांवें डिसायड केला आतां पळोवया
पयलीं सगळे खाली करता रुमान कांयच दवरपाचें ना हे चितले सगळे कपडे बिपडे सगळे भितर वयतले ही बेश्टे नॉर्मल कपडे आमचे सदांचे बीन ते सगळे सो चलो हे जालें की तुमकां दाखयता आमी खंयची सिलेक्ट केला ते तुमकां आनी कितें आहा ऑर्डर सांगला तेंच्यानी लेट नायट येतले कित्याक शॉपार कोट ना खंय आनी हाडपाकूय 2-3 मनीस आसा सगळे स्टोर बंद जाले तेंचो न्हू शॉप की मागीर घेवन येता हांगा सो ते जाता 9 साडे 9 आं आमचीच कार्ड कितली जड आसली पळोवया चलो कशें जाता सो यो रूम फूल खाली केलो आतां कबड येतलें काय खबर ना 8 जाला सो आमी च्या बीन उदक पिल्यान बसलेले अशेंच तरी पण भायर हॉलान सगळें सामान आहा तें आतां सॉर्ट आउट करपाक जाय हांगासरले न्हू सगळें फूल खाली केलें कबड हांगा फूल जागो स्पेस खाली केला सगळें कितें आहा तें सगळें उडयलें हांगासरले ह्या रुमांतले सो आतां थोडें कितें आहा तें पळयता आनी कितें नाका बिका तें तरी सुद्दां हें करपाक जाय एक म्हणजे ह्या आतां कबड येयलें की फूल परत हें जातलें सो कितें जाय तेंच घालता आनी म्हाजे मागीर दुसऱ्या कबडान वयतले ते सगळें सॉर्ट आउट करपाक जाय सो 1-2 दीस म्हाजे अशेंच सॉर्ट आउटानूच वयतले आसता सो आमची कबड आयली आतां भायर पळयता कशें हाडूंक गावतलें तें काय अशें व्हडलें आहा हाडूंक गावपाक जाय सगळें हें पळय हें सगळें हें करून हाडचें पडलें जायना म्हणून अशें हें करून दवरलां सगळें सायडीक काडलां आनी आतां हाडटा कबड हाडूंक गावतलें काय खबर ना बापय जातलें काय खबर ना आतां कशें कितें सो कबड मातशें व्हडलें आतां त्रास जातले हाडपाक म्हाजी पयलींची आनी एक हाडलेली पण तेन्नाय तशेंच जालेलें सो फायनली हाडली कबड आतां इन्स्टॉल करता मातशें दारां बिरां सगळीं काडलेली ताजी मरून कलर तुका कसले पर्पल झाले पर्पल ओके सो हे बाय आमची कबड फूल दाखयता हीच ती फायनल केला मरून कलर आनी अशें आहा बरें आहा ओपन करून दाखय बरें कशें आहा ते कोण करता ओपन फूल ओपन करून दवर पळय आनी तुमी सायडीक राव हांगा आदीक बसोया हांगा शनय बसतालो आनी बाय संक्रांत ड्रॉयर हांगा खिळो सारको लागलो बाय ही कबड घेवपाचें मेन रिजन कित्याक ना हेका कंपार्टमेंट खूब आहा सो त्या हात्यान सकयल 3 डॉर्स आहा यो बाबा यो आनी लॉकर चड व्हडलें आहा पूण इतलें गोल्ड ना आमच्या कडेन बाय आमचे गोल्ड चड व्हडलें आहा म्हाका एकूच पुरो जातलें तें सो जालें फायनली हाडलें आवय आवय आयकू आवाज पळय बोवाळ कितलो पळय एक कबड आहा ते आनी हाडपाक न्हू आवय आवय हाडपाक इतले त्रास जालो हेज्यांकूच त्रास न्हू फ्रांसी हय ती कबड हाडपाक जाल्लें म्हळ्यार ती व्हडली हय ती चड व्हडली ए नाका ते लागत बी आवा 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 पुरा पुरा चला बाहेर चला चला सो ती कबड आनीक चड व्हडली आहा हेज्या हायटेटूय आहा आनी डोरा बीन व्हडली आहा तेजी ही तर धाकटी फ्रांसी ती चड व्हडली आहा ना आनी कितें तर स्वता डिनराची तयारी करता लेट जाला सगळें कबडाचें सगळें तें सेटींग करता ना केन्ना टायम जालो खबर ना चिकन हाडलेलें आनी यादूच ना म्हाका भाजपाक हांव अशी बरो मसालो बीन कोथमीर बी सगळें स्पेशल मसालो काडटा आनी ग्रायंड करता आयज टायम ना म्हणून सगळें नॉर्मल करता नॉर्मल म्हणजे सगळें चटणी सॉसीस बीन घातला अशें फ्राय करता हांगा जालें ऑलमोस्ट आनी थोडें उरला फ्राय करपाचें आनी रायस बीन सामको कुकराकूच लायलो शीताचे कशें हाल जाता तें खबर ना म्हणजे कुकरान म्हाजेले सारकें जायना हांव अंदाजान लायता केन्ना जाल्यार बरें जाता केन्ना मोव जाता सो तशें जालां जालें आतां फ्रेश जावपाक जाय मागीर जेवतलीं सगळीं जाणां सो हें फ्राय जालें की दुसरें घालता सो पयलीं फ्रेंड्साक नाजाल्यान आतां आमी न्हू कबड दवरलेलें न्हू तेजें सगळें डायरेक्शनूच चेंज केला परत दाखयता तुमकां राव हय पळय ह्या सायडीच्यान अशें दवरलेलें सो सगळें अशें दवरलेलें आनी हांगा न्हू बॅडार मम्मी ह्या सायडीक न्हिता सो न्हिदतना ऑपोजीट मिरर आसपाक जायना खंय ह्या सायडीचे आमी आतां कबड ह्या सायडीक चेंज केल्या ह्या सायडीक सेटींग अशें चेंज केलां अशें दवरलें